पेडणे ते काणकोण, मुरगांव ते दिवचल सत्तरी, फोंड्याचो अंत्रुज म्हाल, शाश्टीचे मडगांव, राजधानी पणजे ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोणशा मेरेन गोंयचे अर्थकारण, गोंयचे समाजकारण, गोंयचे राजकारण, गोंयकारांचे इश्यू, गोंयकारांचे एक्टिविजम, गोंयकारांची पल्स पळोवया सिटीग्रामांत. तिसऱ्या मांडे पुलाचे लोडिंग टेस्ट जाले. सिद्धार्थ कुकरेकर आणि दीपक पावसकर हांगा आयिल्लो आनी GSRTCचे सगळे पदाधिकारी हांगा आयिल्ले. एक वरान 4 ट्रक हांगा दवरतले आनी फाल्यां 4 मेरेन ते चलतले, म्हणजे 24 वरां टेस्टिंग चलतले. आयज सांगिल्ले प्रमाणे आमी तिसरे मांडवी पुलाचे लोड टेस्टिंग चालू केलां. तुमी जे फाटल्यान ट्रक पळयता ते प्रत्येक ट्रक हो जवळ 15.5 टन लोडेड ट्रक आसा. अशें आतां पयलीं 4 ट्रक दवरपाचे, ताजे नंतर एका वरान आनीक 4 दवरपाचे आनी ताजे नंतर आनी एका वरान आनीक 4 दवरून हे 24 वरां पर्यंत दवरून ताजे पूल कितलो डिफ्लेक्ट जाता हाजे मेजरमेंटूय सकाळच्यान चालू आसा. फाल्यां ही चांचणी कंप्लीट जातली. ह्या पुलाचे जे लोड टेस्टिंग आसा ते आमी करपा आयिल्ले आसा हांगसर आनी सद्या एक जाल्लें आसा, एक टेस्टिंग जाल्लें आसा. अशें आमी 2-3 टेस्ट आज घेतले आनी हो जो ब्रिज आसा आमी म्हटलेलें 10 तारीख म्हटल्यार कंप्लीट करतले. ते L&T 10 तारीख म्हटल्यार कंप्लीट करतले, पूण आमी आमचे प्रायम मिनिस्टराचो जसो टायम एवेलेबल आसा तसो थारावन आमी बेगींतल्या बेगीन हो ब्रिजाचे उद्घाटन करतले. अनिल होबळे जे बंडारी समाजाची इलेक्शन जाल्लें रिकावंटींग मारलें पूण ते दिवना म्हणून तो आतां कोर्टान गेला. तसोच तो म्हणटा की जे बंडारी समाजाचें ऑफीस आशिल्लें ते अशोक नायक आनी तेच्या वांगड्यांनी इल्लिगली फोडलां असो तिणें आरोप केला. ऑफिसाचे जे पणजे आमचे भंडारी समाजाचें ऑफिस म्हणून आहा, आमच्या वृंदावन चेंबर्साच्या वयर वृंदावन चेंबर 3rd फ्लोर रुची हॉटेलाच्या वयर हें जें ऑफिस आहा हेची चावयो आमचे कडेन आसलेल्यो ऑफिस आमी पळयताले, सगळे आमी करताले, हेंय आमचे करताले. तेंच्यांनी बी तेंच्यांनी तेन्ना तशी जबरदस्ती बी कांय करूं आनी आमचे कडेन ऑफिशियली तेंचे कडेन मागूंकय ना. तेंच्यांनी जबरदस्तीन पयर लॉक फोडला. ही पुलीस कंप्लेन हांवें केल्ली आहा. ही पुलीस कंप्लेन पुलिशेन घेतल्या आनी तो म्हणून लागलो ही ताबडतोब आतां डेप्युटी कलेक्टरा कडेन दिल्या. तुमचो कितें डिस्प्यूट आहा हो ट्रेसपास तेंच्यांनी केल्लो आसा, हो डिस्प्यूट आहा तो डेप्युटी कलेक्टराकूच सॉल्व करुनी हें तेणें सांगलां. आनी आमी आतां वाट पळयता डेप्युटी कलेक्टराची. मेन टायम हेंच्यांनी लॉक फोडला, भितरले सगळे डॉक्युमेंट काडून व्हेले, पयशे काडून व्हेले आनी कितें अंदाधुंदी केल्या, स्टॅम्प काडून व्हेले, लेटरहेड काडून व्हेले, सर्टिफिकेटी काडून व्हेल्यो. ह्यो सगळ्यो आजमेरी ह्या अशोक नायक आनी तेच्या बाकीच्या सगळ्या वांगड्यांनी हें केल्लें आसा. म्हणून म्हाका तुमकां सांगपाक वर्बली विचारलें, बाबा तुवें म्हाका दुसरे दिसा दिता म्हूण सांगलेलें की दुसरे दीस जालो, तिसरे दीस जालो, आजून पासून कित्याक दिवना. तर मागीर तो म्हणूंक लागलो प्रेमानंद सावडेकार, ना आतां आपूण दिवंक शकना, तूं कोर्टान वच आनी आपणाक ऑर्डर हाड, मागीरूच आपूण रिकावंटींग दितलो. हें वर्बली सांगलें, रिटर्न सांगलें ना, रिटर्न दिलें ना. आयज पासून तेंच्यान आमकां रिटर्न दिवंक ना. म्हणून आमी एक 15 दीस सुमार रावले. 15 दीस सुमार रावले, कांयच उत्तर ना. हेका लागून आमी ती केस मागीर कोर्टान घातली, आमच्या सिवील कोर्ट, आमच्या स्पेसस बिल्डिंगान. आमचे जज नंबर 2 कडेन ती पडली आनी थंयसर ती आमची केस चालू आसा. आतां ह्या म्हयन्याच्या 14 तारखेर परत आमकां हियरींग गेलां. पयले दिसा जाली तेन्ना ती म्हणाली आपणाक सारकें आपणाक वाचूनी हें करूनी आनी थोडे दीस कोर्ट वेकेशनान आसा म्हणून 14 तारखेर आमची आतां परती आमची डेट आमची फिक्स जाल्या 14 जानेवारी. तेज्या म्हणटकर आमी तांकां सांगलें 14 तारखेर एक कितें तें आहा तें जावनी कोर्टाक. आमी तुमकां रिसर चार्जूय तुमकां दिना, फक्त कोर्टाक सांगुनी रिकावंटींग दिता जाल्यार रिकावंटींग जावनी. आमकां 100% गॅरंटी आहा कितें आमी इलेक्ट जाल्या, पूण हेंच्यांनी मतां वाडयलीं आनी तितून आमचो पराजय जाला हें तेंच्यांनी दाखयना. हांव सुदास माडकार हे सगळ्यांक आमकां अशें दिसता रिकावंटींग जाल्यार आमी जिखतले कशें म्हणून. घेवया एक ल्हानसो कमर्शियल ब्रेक. आदलो
गोंयचो मुखेलमंत्री आनी आतांचो बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमांव हाणें आयज कोलवा 3rd वॉर्ड हातून इंटरनल रोड हॉट मिक्सिंगाचें काम चालू केलां. हें काम उणें 4 कोटीचें. तशेंच तो म्हणटा सेरावली आनी बेनावली आपण रोखडेंच काम सुरू करता. ह्या न्याली फोकर आख्खे कोलवा आनीक थोडे कोणी सिवेरेजी लागून थोडेशे 2-3 रस्ते उरले ते मागीर करले ते ह्यार सगळे जायत आहा हे निमाण्यात हें करता हिंगा हिंगसून मागीर जालें म्हणटकूच रस्तो कमेस जातलो साजरो तो हिंगा शेरावली ते आमी सोजा पडा तो कमेस करता ते बाराबो हो पावना म्हूण ती कमेस करताय आनीक तेजे उपरांत बाणाले कमेस जातलो दिनेशा पडा बाणाले अबावट नियरली 4 crores बाणाले कमेस जातले ते शेरावली म्हणटकूच बाणाले कमेस जातलो आनीक टेंडर जावपा हेजो जे अंडरग्रावंड शेरावली हें कोत नांव तेजे ते दोनी वाटेन रस्त्याचो तोय जावपाचो काम जायत घातलेलें जायत चालू. श्री फाउंडेशन प्रेसिडेंट सिद्धेश नायकान कार्यक्रम घडयला तो म्हणजे 9वारी कॉम्पिटिशन आणि फुगडी कॉम्पिटिशन. येत्या ते 13 जानेवारी तो जातलो. नमस्कार, मी अनिता दाते. तुम्हा सगळ्यांना नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. मी तुम्हा सगळ्यांना भेटायला येते गोव्यामध्ये. समाजसेवक आणि धडाडीचे नेते श्री फाउंडेशनचे अध्यक्ष माननीय श्री सिद्धेश श्रीपाद नाईक यांनी आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमासाठी. कार्यक्रमाचं नाव आहे स्त्री शक्ती आणि हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे 13 जानेवारीला दुपारी 4 वाजता करमळी फुटबॉल मैदानावरती. हां, पण या कार्यक्रमाला तुम्हाला जर यायचं असेल तर तुम्हाला एक काम करायला लागेल. तुम्हाला एक रजिस्ट्रेशन करायला लागेल. त्यामुळे लवकरात लवकर रजिस्ट्रेशन करा. आपण भेटूया लवकरात लवकर. मला तुम्हाला सगळ्यांना भेटण्याची खूप उत्सुकता आहे. तेव्हा भेटूया 13 जानेवारीला दुपारी 4 वाजता. धन्यवाद. करमळे पंचायत ग्राउंडार 13 जानेवारी 2019 ह्या दिसा सांजचो 3:30 हो कार्यक्रम स्टार्ट जातलो. कला आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडे हे कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी आमचे प्रमुख पावणे थंय आसतले. फर्स्ट प्रायज जें आसा फुगडी स्पर्धेचें तें 10,000 आसा. सेकंड प्रायज जें आसा तें 7,000 आसा आनी थर्ड प्रायज जें आसा तें 5,000 आसा. ते एक्टीव करपाक लागून तांकां चालना दिवपाक लागून सेल्फ हेल्प ग्रुपांचो जो एक उद्देश आसा की महिलांनी मेहनत करून आपल्या पांयार उबे रावपाक जाय आनी आपलो टॅलंट जगा कडेन दाखोवपाक जाय. हो उद्देश घेवन आमी फुडें सरलेले आसा. कॉम्पिटिशन जें आसा तें म्हणजे सौ कुंभारजुआ. हो एक 9वारी फॅशन शो आसतलो. TV एक्ट्रेस जी आसा राधिका सुबेदार आमी तांकां वळखतात. तांचें नांव खरें नांव जावन आसा अनिता दाते. म्हाज्या न्हवऱ्याची बायको ह्या सिरियलीन राधिका सुबेदार हेजो रोल ती करता आनी ती आमच्या ह्या कार्यक्रमाची मुख्य अतिथी जावन आसा. एक बरो असो एक मोठो इव्हेंट श्री फाउंडेशनाच्या थ्रू आमी कुंभारजुआ मतदारसंघान करपाचें आसा महिलां खातीर. म्हणल्यार महिलांक एक बरो प्लॅटफॉर्म आपलो टॅलंट दाखोवपाक मेळचो. पालिका स्वर साधना मंडळ फातोड्डा आपलो पयलो हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत समारोह जानेवारीचे 6 तारखेर रविंद्र भवनाच्या कॉन्फरन्स हॉलान घडोवन हाडटात. तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण आसा. दुसरे हो जो पयलो आमी समारोह प्लॅन केला तो आमी गोंयचोच एक कलाकार कैलासवासी पद्मश्री पंडीत तुळशीदास बोरकर हांच्या स्मृतीक अर्पण करतले. पंडीत बोरकाराचें गेल्या वर्साच देहांतवास जाला. ते गोंयकार आतां मुंबय स्थायीक जाल्ले पूण हाज्या पयलीं आपल्या शिक्षकाच्या नांवान ते प्रत्येक वर्सा बोरये समारोह दवरताले. 25 वर्सां संगीत शिकता पूण एक चित्र म्हाका दिश्टी पडलें की आमचे शास्त्रीय संगीताक लोक फाट फिरयतात. जे आमचे हिंदू लोक आसात काही जे ऋषीमुनीन स्वर सोदून काडले ते स्वर इतले ते आमी जपून दवरूंक जाय आनी अशें म्हाका दिसता. पूण आज ऑर्केस्ट्राक आनी वेस्टर्न म्युजीक आसा जाल्यार भरपूर गर्दी जाता
पुणून आमी व्हडले हॉल केले जायत जाल्यार सकयले जर हॉल केले जायत 40-50 लोक आनी दिसपाक विचित्र दिसता. सो ही परिस्थिती आजची आसा. तरुण मंडळी तर व्यसनान दिन जाल्या. सो अशा परिस्थितीन म्हाका दिसतालें की आमी दिसाची आनी रातची स्वप्नां पळयता. रातची स्वप्नां नेगेटीव आसतात, भयानक आसतात. पूण हांव दिसाचें स्वप्न पळयतालो जाणीवपूर्वक की आमी हेका लागून कितें तरी करूंक जाय. ह्या संगीताक लागून आमी तें जतन करपाक कितें तरी करूंक जाय. गोंयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळया. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.